हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कसे आसा तुम्ही सगळी जाणां? होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. हय तर न्ही आयज संडे आनी आमी वयता फोंडा. हय एज युजल सदांच आमचे फोंड्यात आसता बिकॉज आमी करतली आयज युनीक रेसिपी ती तुमकां आमी मागीर सांगता. येस आनी आमी हो व्लॉग पावस पडटा सरी स्टार्ट केला बिकॉज टायम जातलो त्या खातीर. आतां मम्मी सद्या आयज आमी दोगांय वयतली. काल मम्मीन हांवच केल्लें. आयज आमी बोथ वयता दोगांय जाण. बट कितें हाडपाक वयता तें सांगता. चिकन हाडपाक वयता आमी. हय नुस्तें बरें मेळ्ळें. मम्मीन सांगलां हाड म्हणून नुस्तें. नको हांव आय डोंट नो हांव न्हिदलेलें. आमी उठल्या केन्ना जाणां 10:00. येस आमी सामकी एक्चुली आमी आयज बेगीन वचप आशिल्लें आनी बेगीन आवरून सगळें बरें जातालें. एकूच आयतार आसता जो आमी लेट उठपाक शकता. मागीर तो आयतार लोकडां सोंपता तो म्हाका टिकले टेंशन येता की आयतार सोंपता म्हणून. सो आतां रेनकोट घालुया न्हू. आनी वयता मागीर मेळटा. मागीर मेळटा बाजारांनी पावस ना जाल्यार मेळटली नाल्यार मेळपाना. बागेंतल्या बाजारांत तुमकां. तर आमी न्ही रेनकोट घालून हांगासर रावली बिकॉज मोठो पावस येवपाक लागलो म्हणून. आतां पूण आमी वयता बिकॉज पावस गेलो. आतां या ना टायम जातलो मागीर 1-2 जाता जेवण करता म्हणल्यार. खंय कशी दिसता आमी पिनी बॅग गो बॅग. पावस गेलो न्हू मातसो मातसो पडटा बट गेलो ऑलमोस्ट गेलो. चला तर टाटा तुमकां मागीर मेळटा आमी थंय फोंडा. हे पळय ते रेनकोट घालून चलपाक लागले. हांव बी वयता आतां. तर आमी येयली ग्रॉसरी शॉपान. तितून आमी हे पळय हे घेतलां बटर दही आनी कॅज्यू. सो तुमकां कळ्ळाच आसतलें आमी कितें केलें इन्ग्रेडियंट वयल्यान. बट तुमकां आमी घरा वचून खंय सांगतली कितें करता. कॅज्यू जाले ते जाले 62 तर न्ही आतां आमी घरा वयता. आमचें चडशें सामान घेवन जालें. चडशें सामान म्हणल्यार म्हाका चडशें सामान म्हणल्यार इन्ग्रेडियंट उरला म्हाका चिकन. नाका ताका घाल. तर फायनली आमी ट्राफिकाच्यान गाडी काडली. आयज संडे म्हणल्यार आयज संडे बेजार येयलो मिस. इतको गाडी सगळी आनी काडपाक सुद्दां त्रास सामको म्हणून बेजार येता. अशें सकाळ फुडें बरें जाता. टायम जालो न्हू चड गर्दी. आतां आमचें चिकन तितलें घेवपाचें उरलां. चल तशेंच सांगतालें गो तुका तशेंच चल म्हणून. सो आमी अशीं वयता आतां. आयज तर न्ही आमी तुमी म्हणटरी खंय पावली फोंडेच्या. तर न्हू प्रमाणे मामागेर अशें चलत वयचें पडटा. इफ थंयसरल्यान गेलें जाल्यार मातशें चलपाक पडटा. तर न्हू आमची मावशी बी खंय मामागेर गेली मामाची म्हणजे खबर बी घेवपाक. सो आमी चिंतलें आमी बी या. सो आमी तें चिकन बी घेतलें आनी आमी बी सरळ मामागेर येयल्यात. बट आमी नोकळो ती थंय आसतली काय कितें तें. सो आमी जें कितें चिकनाची रेसिपी करपाची आशिल्ली पळय हें कांय न्ही तुमकां इन्ग्रेडियंटा वयल्यान कळत आसतलें. काजू बटर. सो आमी करतली बटर चिकन. सो आमी तें हांगासर करतलीं अशें चिंतलां. सो पळोवया कितें जाता तें. पयलीं आमी तेंगेर वयता सगळें पॅक करून मॅरिनेट करून तशेंच हाडलां आमी. फास्ट आमी येयले हय. तर तुमकां दाखयता आनी आमकां चलत वयचें पडटा कुळागरांतल्यान. आनी आयज आमी गाडी मातशी वेगळे वटेन दवरली. सो आनी मातशें चड चलपाक पडटा. तर आमी वयता आतां. अशें आमकां चलपाक पडटा. तळें दाखयता पळय हांगा तळें आहा बट तें आतां सगळें हें जालां. आनी वयरूय बी आशिल्लें तळें. शुद्ध झरो हांगासर. पयलीं मम्मी बी हांगा खंय कपडे उमळपाक येताली. आमी येतालीं हांगा ल्हान आसतना मामागे बी येतालीं न्हू. हय ल्हान आसतना मामागे जेन्ना येतालीं पळय तेंची मामाची आई बी आसताली. तेन्ना मागीर आमी बी येताल्यो थंय झरीचेर. घे कर पिशवी जड आसा. चला हांव फुडें हें कशी
पयलू आमी चलत वयताली, पयलू गाडी ही काय नासली न्हू, आमी पप्पा आमी मम्मी सगळीं येतालीं, रावपाक बी येतालीं. मागीर आमी मामागेर ल्हान आसतना हे कुळागरांतल्यान वयतालीं, कुळागरांतल्यान येतालीं. आतां तरी आमी गाडी म्हणटा तुटेन वयर धरता. सो हें कुळागर ना अशें व्हाळ बी आसा पळय दाखयतालो, तोच व्हाळटो जॉयन उरता. पयलीं आमकां हें पळोवपाक सामको मज्जा दिसताली, मुखार दाखयता. आतां म्हाका मजाच दिसता व्हाळ बी पळोवपाक अशें. आतां तिणें अशें बांदलां, पयलीं अशें बांदलेलें नाशिल्लें. ह्यो व्हाळ थंय जॉयन जाता, मुखार वचपाक लागलें. मावशी बी आसल्या पुरो, मावशी आनी तो मावसो बी येयला थंय. सो येस आमी फायनली पावली घरा. आनी आमी न्हू बटर चिकन करता, आनी तेच्या खातीर आमी पयलू चिकन हें मॅरिनेट करून घेता. तेच्या खातीर पयलू आमी घातले तितून रेड चिली पावडर, मागीर कोरिएंडर पावडर, मागीर तितून घालतली जिरा पावडर आनी बाकीचे सगळे मसाले. सो हे सगळे मसाले घालून आतां सामकें हें अशें मिक्स करपाचें. आनी बटर चिकन करपाक आमी हें न्हू सद्या 1 kg चिकन घेतलेलें आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमी आजून मरेन बटर चिकन घरा केन्ना करूं. सो आमची ही फर्स्ट ट्राय बटर चिकन करपाची घरा कडेन. सो पळोवया कशी कितें टेस्ट येतलो तो तेजो. आतां हितून आमकां कर्ड घालपाक जाय. सो कर्ड इल्लेशें घालपाचें आनी मिक्स करून घेवपाचें. बटर चिकन करपा खातीर पयलू कांदो घालपाचो, कांदो तळसून घेवपाचो. कांदो घालता आसतना वांगडा जिरें आनी तिकी आनी मिरची पयलीं 2 मिनटां घालून घेवप. बट ह्यो स्टीलचो न्हू, सो घात घेत म्हणून आमी मिक्स करता. सो आयज आमी रेसिपी आमची आमच्या मामागेर शूट करता. तितून इल्लीशी टिकी घालुया, चड नाका. बटर चिकनान न्हू चड मसाले अशें आसता पळय ते वचना. सो चड हांव मसाले कांय घालीत ना. तिकी, जिरें आनी मिरची पुरो आनी इल्लें तेल घालून घेता. तेल मातशें चड जाय म्हणल्यार बरें शिजोवन घेवपाक जाय न्हू तें. सो आतां ह्यो मातसो तांबडो जाय, तांबडो म्हणल्यार चडूय तांबडो करप ना, तांबडो जाय पर्यंत मातसो गुलाबी असो रंग येयलो म्हणटकीर तेतून मागीर टमाटा घालता. बटर चिकनान न्हू टमाटा चड लागता. सो 1 किलो चिकनाक आमी 5 मोठी टमाटा घेतल्या. सो न्ही हो जो आसा कांदो जाल्लो आसा, आतां आमी टमाटोज एड करता. आतां हे टमाटे आसा पळय तेच बरे भशेन बरे सॉफ्ट जावपाक जाय, नाल्यारूच तो चड बरो टेस्ट येता. हितून आमी इल्लेशें बटर एड करता आनी न्हू आमी फ्रेश क्रीम हाडपाक विसरली. सो आतां आमी बटरानूच करतली बटर चिकन. बटरानाच चुलीर आमी हें फ्राय करता. सो आमचें सामकें ट्रेडिशनल स्टायल जाली. बटर घाल, बटर आनी इल्लें घाल. सो बटर चिकना खातीर मेन. सो आमी खूब बटर घातला हितून. सगळें भाजून काडपाचें. बोनलेस चिकन, बटर चिकनान बोनलेस चिकन मिक्स बट आमी तेका तें सांगलें ना चिकन घालून. कोणी आमकां तसोच दिलो सो आमी तसोच घालता. आनी हें सगळें मॅरिनेट केल्लें आमी मॅरिनेट करून घरा कडेन हाडलेलें. इल्लेशें आमी जिंजर गार्लीक पेस्ट करता घालता. सॉरी. सो तुमकां हें दिसता काय कितें तें म्हाका खबर ना, बिकॉज हांगा मातसो काळोख आसा. हे एक्चुली न्हू ब्रायट ऑरेंज कलर दिसता पूण कॅमेरान तशें दिसना. आमी आतां हे सेकंड घालता. आमचें न्हू सारकें तुमकां दाखोवप जायना आमी गडबडीन.
टायम जाल्लो आसा न्ही ऑलरेडी. एक्चुअली आमी करून हाडपाक पूण म्हणल्यार आनी टायम जातलो करून हाडपाक जाय. हे मागीर दोन्ही रस्ते तुम्ही पळोवपाक शकता. मस्त अशें चिकन फ्राय जे आसा आमचे जाल्लें आसा. आतां आमी ग्रेवी जी आहा वांटपाक दवरल्या आनी हें मातशें करपलें वांटपाक दवरलें तें आमी हितून डायरेक्ट एड करतलीं. सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या खातीर बटर चिकन फर्स्ट ट्रायल घरा कडेन आमी करता. सो पळोवया आमचें कशें लागता तें. तुमी पळोवपाक शकता आमी स्मूथ पेस्ट जी आसा रेडी जाली आसा. आतां तें आमी चिकनान एड करतलीं. वाव बरें जाला जाणा. स्मूथ काजू घातलेले न्हू बघा. मिक्स करूया. आतां हेजे वयर मातशी हें जाय आशिल्लें फ्रेश क्रीम. टेम्पटींग दिसता न्ही पळोवपाक सामकें यम्मी यम्मी. अशेंच आसता तें परोटा हाडपाचें आमी. असो चिकन मसाला घालता बिकॉज हांवें मॅरिनेट करता आसतना आमी तो घालून आशिल्लो. बस आनी मॅगी क्यूब इल्लोसो नाल्यार न्हू टेस्ट ऑसम लागता सामकी. सिंपल चड मसालेदार नासता न्हू ते. मातसो म्हणजे मिक्स कर. फर्स्ट टायम ट्राय बट अशेंच आसता हें इतलेंच जाणा. फक्त आमकां कितें जाय आशिल्लें कितें म्हणटा तें नान फ्रेश क्रीम आनी एक तर नान वांगडा खावप एक तर परोटा वांगडा मस्त. शीता वांगडा बी ते असले जायना जमना. सो लास्ट स्टेज हें न्हू बरें रेड आनी मस्त क्रिमी टेक्चर येयल्लो आसा. तुमकां दाखयता तेजे वयल्यान फक्त कोथमीर घालता. आनी आमची ही रेसिपी जर तुमकां आवडली जाल्यार तुमी बी ट्राय करा. कितले क्रिमी लागता कितले क्रिमी पळय आनी टेम्पटींग दिसता सामकें. बिकॉज ऑफ हांगा काळोख आसा ते तुमकां सारकें तितकें दिसपाना. गॅस बंद करना. सो मस्त अशें टेम्पटींग म्हणटा तशें आमचें बटर चिकन जाल्लें आसा. गार्लीक न्हू बटर चिकन बरें दिसता न्ही पळोवपाक. टेम्पटींग सामकें ना आनी टेस्टूय तितकीच बरी लागता. वाव फक्त हितून ब्रेड नान बट हें जाय आसलेलें करून घाला. मामी पळय कितें म्हणटा हजबंडाक करून घाला खंय असलें. तर गायज आमी येयली घरा फ्रेश बी जाली आनी सांज जाली आसा. मामान थंयच्यान येयली तेंगे तर बटर चिकन मस्त केलें. मस्त लागलें. फक्त थंय ब्रेड नान पराठा अशें कितें तरी जाय आसलें तें अवेलेबल नासलें. शीता आमी थंय कितें खालें शीता वांगडा खालें. खूब टेस्टी आसलें. हय आनी क्रिमी टेम्पटींग बरें लागतालें सामकें. सो तें खूब बरें लागलें. आनी आतां टायम जाल्लो आसा 6:15 आनी इट्स ऑफ आमची टी टायम. बट आमी टी पिना त्या खातीर आमी फक्त मसुरीचो सूय खातलो. तो बी आमचो फेवरेट आसा. आमचे सगळे फेवरेट खावपाचे सो आमी आतां खाता. सो हेच सांगपा खातीर आमी येयली आमी खाता म्हूण आनी कांय न्ही. हय तर न्ही आतां आमी जेवपाची तयारी करता. आतां आमगे जेवपाक चिकन काय ना. सो आमी उदय मागितान भाजी नाका आमकां. तिसरी सो जेवपा आमगे आयज तिसऱ्यो ज्यो आमी उदय मार्केटाच्यान हाडलेल्यो तिसऱ्यो आनी चिकन ते हांव मावागे धरलें. तिसऱ्यो आतां करता आनी मस्काची भाजी आहा. भाजी नाका नायक ना भाजी ती हांव तुमकां रेसिपी दाखोवपा ना. बट तिसऱ्यो केल्या ते दाखयतले. आतां सद्या फुडलो प्रोसिजर कितें करता तें पळोवया. तो ये यहाँ कर रही हैं ऑनियन को सौते कर रही हैं ये. और बाद में इसमें जाएगा हमारी शेल्स तिसऱ्यो. तर तिसरी हांवें उदय उजळून काडली दोगांनी हांवें काडलो. आनी हांगासर खंय मस्का भाजी चल्ला. फ्रिजाच्या वयर पळय तर न्हू मस्त अश्यो तिसऱ्यो ज्यो आसा रेडी जाल्ल्यो आसा. तर आमगेल्यो तिसऱ्यो टेम्पटींग अश्यो दिसता न्हू सामक्यो.
वाव, आज आमगे रुचकर जेवण झाले होतं. चिकन आता तिसरे दाखय पहिलेशी टेस्ट करता हांव कशें लागता तें. फू करा गोंड गुड गुड. तर तुम्ही आता तिसऱ्यो पयलेत आसतल्यो मस्त अश्यो टेस्टी यमी यमी आमगेले जेवण आमगे रेडी आसा. आणि आता आम्ही अजून जेवना, आत्ताच जर तिसरे झाले अशें आणि थोडे 5-10 मिनटान आमी जेवतली. हय. आणि त्याच बरोबर आम्ही हो व्लॉग हांगासर एंड करतात. इफ तुमकां आमचे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात. तर आयचो व्लॉग न्हू आमचो मीन्स संडे कसो गेलो मिनी इलोसो जालो. म्हटल्यार आमी फोंडा गेली, मागीर आमी मामागेर गेली, मागीर आमी बटर चिकन केलें. इतकें सगळें करून सुद्दां मिनी व्लॉग जालो. मीन्स बिजी शी उरली. सगळी बाजारान फास्ट गेली. मागीर मामागेर तुमी पळयलें बटर चिकन रेसिपी. आनी जर तुमकां ती रेसिपी आमची आवडली न्ही जाल्यार तुमी एक दीस ट्राय करा, कित्याक इतलें बरें लागलें जाणां. क्रिमी आमी केन्ना ट्राय करूं नाशिल्लें, बट बटर चिकन आमचें इतकें बरें लागलें विदावट एक्चुली फ्रेश क्रीम घालता आसतना तें मस्त आसलें. हय. तर चला, तर आतां आमी मेळुया आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय बाय.